काँग्रेसीच्या 8 आमदारांच्या भाजपा प्रवेशान गोयच्या राजकीय मळार खवदो पडला। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी काँग्रेसीचो घात करीत भाजपाचे कमळ हातीन घेतला। काँग्रेसीक लागिल्ली ही दुसरी सगळ्यात व्हडली गळती जावन आसा। मायकल डिलायला लोबो, दिगंबर कामत, राजेश फळदेसाय, केदार नायक, संकल्प आमोणकार, अलेक्स क्वेरा, रुडोल्फ फर्नांडीस हांच्यांनी बुधवारा भाजपान प्रवेश केलो। बुधवारा मायकल लोबोच्या अध्यक्षतेखाला काँग्रेस विधिमंडळ गटाची बसका घेवन ताणें 8 आमदारांचो स्वतंत्र गट करून भाजपान विलीन करपाचो निर्णय घेतलो। उपरांत ताणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांची ताच्या चेंबरात वचून भेट घेतली आनी ह्या 8 आमदारांनी गोंय विधानसभेत वचून आपलो स्वतंत्र गटाचो थाराव सचिवा कडेन दिलो। सभापती रमेश तवडकारान दिल्लीच्यान आमदारांच्या स्वतंत्र गटाक मान्यताय दिली। काँग्रेसीच्या 8 आमदारांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान भाजपान येवकार दिलो आनी आता ह्या आमदारांचो थोड्याच दिसां भितर भाजपाच्या वरिष्ठ फुडाकारांच्या हाजेरींत रितसर भाजपा प्रवेश जातलो अशें जाहीर केलें।